काल रात्री आमी सुरवात केल्या त्या विशीं म्हजें उर्बेक खूब बरें दिसलें. आनी तूं जाणा केन्नाय तुका सजमोना ह्या वेगवेगळ्या सिरिजांक कसलें नांव दिवचें तें, पूण हांव हाका नांव दिता प्रकाशवनी, देव कोंतो. आनी आमी सगळींच देव कोंतो हातून रेवडलेलीं तर तो आमचे पासत कितें करपाची अपेक्षा आसा. आनी प्रकाशवनी हें उतर आमचे पासत चड म्हत्वाचें ह्या कॉन्फरन्सान. कित्याक आमी माहिती बद्दल शिकोवन दिनात. आमकां सगळ्यांक भरपूर म्हायती आसा, पूण आमकां प्रकाशवनी जाय. आमकां जाणो जावंक गरज की आमी जाणो इतले खोलायेंतल्यान की कसलेच परिस्थितीन ते आमच्या कडल्यान काडूंक जायना. जेन्ना तूं खरेंच जाणो की देव तुजो मोग कोत्ता तेन्ना कितेंय जाल्यार परवा ना. तुका देवाच्या मोगाचो दुबाव आसना, कित्याक ती एक प्रकाशवनी तुज्या जिवितांत. आनी काल रात्री आमी सुरवात केली एफेसकारांक 1:17-19, जुंय पावलून इगोर्जे खातीर मागणें केलें की तांकां बुद्धी आनी प्रकाशवनी मेळोंक, देवाक वळखूंक, देवाची वळख करूंक, देवा विशीं जाणो जावंक न्हय पूण देवाची वळख करूंक. आनी हांव चिंतिना आमच्यान केन्नी पूण अदमास करूं येता तें कितलें व्हडलें तें अशें म्हणून हांव देवाक वळखता. तूं जाणय आमी चिंतात एक फामाद मनशाक वळखतात म्हटल्यार कितें व्हडलें तें. तूं जाणय म्हणून बरें हांव पास्टराक वळखता, हांव ताचे वांगडा जेवलां. तूं जाणय हांव वळखता, हांव जाणा लोक म्हाका खंय भायर पळयतलो आनी विचारताय. म्हणजे काल हांवें उस्तरेक TJ Maxxान पळयलें आनी हांवें पर्स घेवताली, कित्याक म्हजें पर्स आनी मोचें हांगा पावूंक ना. म्हणटच हेंच म्हजें बरोबर आसलें, हांवें तें घातलें आनी म्हाका तें आवडटात म्हणटच. आनी तूं जाणा लोक सजमतात हांव त्या बॉक्सान रावता म्हूण. तूं जाणा तें TV बॉक्स म्हणटच तांणी म्हाका दुसरे सुवातेर देखतोच ती खरेंच पिशी कशी जातात. म्हणटच तिणें म्हटलें तूं तें टीव्हीर आसलेल्या बायले भाशेन दिसताय. हांव जाणो गमत दिसता म्हज्यान ती म्हाका पळयतात तातूनच सांगो जाता ती म्हणटेली म्हूण. तर हांवें म्हटलें वय हांवच ती. आनी मागीर ती म्हणटा हांवें म्हजे भयणीक सांगूंकूच रावंक जायना. ती सोत मानची ना हांवें तुका पळयल्या म्हूण. तर हांव सांगूंक सोदतां की जर ती इतली खुशाल जाता म्हाका पळोवंकूच, जाल्यार आमी कितली खुशाल जावंक जाय देवाची ओळख करूंक. तर पावलून म्हटलें म्हाका जाय तुमकां प्रकाशवनी जाल्ली, देवाचे वळख मेळोंक. आनी ताणें म्हटलें मुखार म्हाका जाय तुका प्रकाशवनी मेळोंक तुज्या आपोवणेच्या अपेक्षा विशीं. आमच्या जिवितान अपेक्षाक एक संवय करूंक जाय. सगळीं म्हणत हांव गुलाम अपेक्षाची. आनी ताणें म्हटलें म्हाका जाय तुवें जाणो जावंक अपेक्षा तुज्या आपोवण्यांत आनी तुजें दायज जें तुजें क्रिस्ता वरवीं. म्हणचें पावलून म्हटल्यार तुका प्रकाशवनीची गरज. तुवें क्रिस्ता सवें कितें तें गमोंक. तुजें कितें तें न्हय तूं कितें आपणावंक तोजवीत कोत्ता तें, पूण तुजें कितें तें. आनी मागीर शेकितांनी म्हटलें आमी म्हाका जाय तुका प्रकाशवनी जावंक आमच्या भावार्थ्यांक आमचे खातीर आनी आमचे भितर शक्ती आसा ताचे विशीं. आनी तीच ती शक्ती जी क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो जिवन करूंक पावली. आनी जर तो शक्ती जी ताका मेल्यांतलो जिवन केला ती आमचे भितर आसल्यार बायबल म्हणटा आमच्यान स्वयंपाचे कुडीक वोडीक शक्ती मेळटली. म्हणजे वाव शक्ती स्वयंपाक कुडीक ओदीक शक्ती. तर आयज सकाळीं आमी आनीक खेरीतपणी उलोवप करुया क्रिस्ता वरवीं आमचें कितें आसा तें. आनी जिरूल म्हाका तें सगळें सांगूंक एक वरस हांगाच रावचें पडत आनी तरी हांव वयऱ्या वयर सांगप पावत. पूण तुका सोजमोनी तरी मेवतली. आतां आमच्या देवाची वळख कशी करूया. आतां म्हाका हांगा उबें रावन धर्मीक दृश्टीन आमी देवाक वळखता म्हणूंक सोंपें, पूण आमच्यान देवाक कसो वळखूंक जाता. बरें पयलो नंबर आमच्यान ताका ताच्या उतरार वळखूंक जाता. जर तूं देवाच्या उतराचो अभ्यास करिना तर देवाची वळख करपाचें बंद कर. आमी उलयता ते बाबतींत तुका देवाची वळख जावची ना, कारण तूं कोण एकल्याक वळखता जो देवाक वळखता. जागो जा आनी कोणाचे भावार्थाची दादोशी जायनाका.
देवा सांग आतां तुजी खूद चाल जावं दी. देवाच्या भासावणे वरवीं आमकां ताची वळख मेळत आनी दोर भासावणे आमी आमकांच म्हूण सजमोंक जाय. गरज आमी जाणो जावंक देव आमचेर कसली अपेक्षा दवरता आनी थोड्यो वस्तू आसात ताचेर ताणें आमची सवय अपेक्षा दवरल्या आनी पयली वस्त सगळ्याकीन पयली तो अपेक्षा दवरता आमी सत मानूंक. आनी न्हय सत मानून उपरांत दुबावांक आनी परत मातसो सत मानूंक आनी परत दुबावंक पूण सत मानूंक. जोआंव 11:14 म्हणटा फकत सत मान आनी तूं देवाची मोहिमा पळयतलो. तर तूं कितें भोगता ताची पर्वा ना. तुजें काम तें निटायेर घालूंक तुवें सत मानूंक. फकत सत मान देव वावुरता तुका कितें दिसो तुका कशेंय लागोन. सर तुवें मागला आनी देवाचेर विस्वास दवरला आनी उतरान तुका भासावणी मेवला जी म्हणटा देव ताची काळजी घेतलो जाल्यार तुजी आतां परिस्थिती सत मानपाची. आमेन. तुका दिसत कांय एक जायना म्हूण पूण हांव तुका सांगता कितें पूण जाता. आनी मागीर गरज आमी जाणो जावंक आनी म्हाका जाय तुवें हाचेर खेरीत लक्ष दिल्लो कारण हो जावन आसा एक मुद्दो जाचे वयर हांव आयज उलोवप कोत्ता. आमकां हेंय जाणो जावंक गरज आनी देवाची वळख करपाचो एक भाग आनी जाणो जावंक गरज ताच्या कडल्यान कितें मेलोत तें. तूं जाणें देव आनी हांव अजापतां कित्याक आमी आतां काजार जाल्यार 40 आनी 30 वर्सां जावन 40 आनी 4 जावपाक आयली. म्हणजे तो सांगच्या आदीं म्हज्यान तुका सांगो येता तो एक अकमानेचे परिस्थितीन कितें कोत्तलो तो आनी ताच्यान हीच वस्त म्हजे बदलूय सांगोंक जाता. वय देवा थंय आमी तशेंच जाणो जावंक जाय. तोचो सैम जाणो जावंक जाय. ताचे वरवीं कितें मेवता तें आमी जाणो जावंक जाय. आयज सकाळीं म्हाका जाय तुमचे अंतरेक कितें हाचे वयर उलोवंक. आतां हांव चिंता आमी अंतरेकतात देवान आमची पातकां भोगसूंक आमकां चडूच जाणां माहिती क्रिस्तांव आसप म्हणजे कितें तें. आमी अपेक्षा दवरता मागणें कोत्तात की ह्या दिश्टीन देवान आमकां आमची पातकां भोगसूंक जाय म्हूण. पूण केन्नाय म्हाका दिसता तें थंयच थांबता. आनी कितें तूं करूंक अंतरकताय दिसा दिसपट्टी देवान तुजे खातीर कितें करूंक तुजें अंतरेक आसा. वो तूं कांयच नकलो आनी तूं म्हणटाय बरें हांव नकलो आनी फकत रावता आनी पळयता. फाटल्या 6 वर्सांनी हांव शिकल्या म्हज्या जिविताचो दर एका दिसाचो अपेक्षा दवरूंक आनी हांव ते अंतरेक तोंडान उच्चारता. तो एक भाग म्हज्या मागण्याचो. लोक म्हणटा वय तुजा न्हय जेन्ना हांव देवा सांगता वेळ सारता हांव नकलो कितें करूंक. एक वस्त तुवें करूंक गरज ती देवाक सांगोंक तुजें अंतरेक कसलें तें. आनी तें अशें न्हय उपरोदीकपणी न्हय जशें हांव जबरदस्ती मागता तें अशें म्हणून देवा हें तुवें म्हटलें तूं कोत्तलो म्हूण आनी हांव रावता तूं तें कोत्तलो म्हूण. कित्याक हांव जाणत तूं मनीस हेका उतराचो आनी हें देवाक मान दिता. तर तूं म्हूण हांव तुजें भुरगें देखून हांव रावता. आयज हांव वेता थंयसर तूं म्हजे मागलेले उपकार पुरे कोत्तलो. तूं कामाक वेताना अशें चिंतिना बरें आयज म्हाका एक सुन्या परी त्रातार कोत्तलें कारण तेच तरेन ते म्हाका सगलो वेळ त्रातार कोतात. तूं जाणा हांगा एक बॉलाचें बोन कशें. आनी जर आदीं तुजो अनुभव तसो जाला तर तुज्यान तो बदलूंक जाता. तुज्यान तो बदलूंक जाता. गरज ना तुवें आनी कोणाक रावोंक येवन तुका खोशी करूंक. तुज्यान तें बदलूंक जाता. देवा थंय कबलात करूंक आनी देंवचाराची कबलात तोडूंक. तर देवा थंय तुजी कसली अपेक्षा आसा. म्हाका जाय ह्या 2 ग्रंथान पळोवंक स्तोत्रा 26:1. म्हाका नीट करूं दी सर्वेस्परा कित्याक हांव नेणटू आयेन चलतां. सर्वेस्पराचेर हांवें विस्वास दवरला देखून हांव हालो ना कित्याक हांवें सर्वेस्पराचेर हांवें म्हजो विस्वास दवरला. दाविदान म्हटलें हांवें म्हजे लागीं जाता तितलेंय केलें सारकें तें करूंक. आतां हांव अपेक्षा दवरता तुका म्हज्या जिवितांत प्रवेश करूंक. आनी हें म्हाका आवडटा. पळोवया स्तोत्रा 27:13-14. हें हांव खात्रेन जाणो जिव्या मनशाच्या देशांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. थीर राव आनी कालीज गोद दवर आनी सर्वेस्पराचेर तूं पातयेवन राव. आतां आमी बायबलीन उतर पळयतात देवाचेर पातयेवन राव आनी राव उतराचो अर्थ म्हणजे अपेक्षा दवरप. ग्रीक भाशेन त्या उतराचो अर्थ जाता अंतरेगून रावंक. पोलोन आशेन तूं आशेन रावता देव खंयच्याय वेळार येतलो म्हूण
आयज तूं तुजो सोयोग मेळटलो म्हूण आशेन आसाय. तूं आशेन रावता, तुजे सोत मानिना ते आवडीचे सारके उतर आयकोन घरा येवन तुका म्हणून म्हाका क्रिस्त मेळलो. तूं तुजे स्वताचे पेकोप जावंक आशेताय. तुका गरज ती चाकरी मेळपाक तूं आशेता. तूं न्हय अशेंच देवाचेर पातयेवन आसा. ताका देवाचेर पातयप म्हणून ते एक चुचुऱ्यांचे ओस्कोत सोडून दिवप. देवाचेर पातयेतूच तुका अपेक्षा मेवता आनी तूं आशो नासता. आनी देव म्हणटा तुजो विस्वास तूं म्हजेर दवरतोस, तूं केन्नाच निराशी जावन लोजेक पडचो ना. चलात आतां. देव कोण? म्हणजे मोइसेसान म्हटलें, बरें तूं म्हाका थंय भितर वचोन फॅरोक सांग म्हणटाय की ह्या देवान म्हाका धाडला आनी की ताणें ताच्या लोकांक विचून सोत्या दिलो. आतां तूं कोण तो हांव म्हणचे? तुजें नांव कितें? पळोवया सुटका 3:13-14. मोइसेसान देवाक म्हणलें, जर हांव इस्रायलाच्या पुता दुआशी वचोन अशें सांगीत जाल्यार तुमच्या पुर्वजाच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला, पूण ताचें म्हाका नांव कितें म्हूण विचारीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगो? आनी हें आवडटा. आनी देवान मोइसेसाक म्हणलें, जो आसा तो हांव आनी हांव तो आनी हांव आसा तसोच सदांच आसतलो. आनी ताणें म्हणलें, त्या भायर आनी की तुवें इस्रायलाच्या पुता दुआंक सांगचें, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. आतां हांव तो हाचे जायतोच ओर्त आतापलोलो आसा, पूण एक ताचो ओर्त जाता तो सदांच हाजीर आसा. तर आमी देव सगल्याकूच आसा ह्या विशीं आनीकय चिंतूंक जाय. तो सदांच सगल्याक आनी सगल्या वेळार आसता. हें बरें न्हय? देव म्हजे बरोबर आनी तुजेय बरोबर एकाच वेळार आसता, आमच्या संवसाराच्या वेगळ्या बाजूनी आसत. तर तो सगल्याकूच आसा, त्याच वेळार सगल्या वेळार. तो सगळे जाणो. आमच्या जिवितान कांय ना जें ताका अजापून येता. तो तसो न्हय, तयार ना. वो म्हणटा, ओ ना, हें जातलें म्हूण अपेक्षा नासली, आतां हांव कितें कोत्तलो? तूं देवाक अजाप दाखयना. तुजें मूर्खपण देवाक तोखटारी ना. तुजो राग, तुज्यो नाकारण्यो देवाक अजाप दिसना. तो त्या विशीं जाणो तुवें त्यो करचे आदीं. त्यो सगळे जाणो सुरू तो शेवट पर्यान. आनी तो चड शक्तिवंत. ताचे कडेन घडना असली कसलीच वसना. म्हणटूच जेन्ना शीस वऱ्यान आसलें आनी वादोल जालें आनी ते सगळे घाबरले, जेजून फकत म्हटलें, तुमी इतले भिजूड आनी भिरांतीन कित्याक भरले? ताणें तांकां सांगूंक ना तो कितें कोत्तलो तो. ताणें आपूण कोण तो सांगलो. ताणें म्हटलें, हांव तो. ताका नाका आमकां सांगूंक कितें कोत्तलो तो. ताणें शिसांक सांगूंक ना आपूण कितें कोत्तलो तो. ताणें फकत अशें म्हटलें, तुमकां ताची दास्ती काडपाची गरज ना. म्हणटच जेन्ना आमकां थावें जाता की देव हांगा आसा म्हूण, तेन्ना आमच्यान शांत रावंक जाता, कित्याक आमी जाणा आमचो विस्वास ताचेर आसा म्हूण. कितेंय करूंक गरज तें तो कोत्तलो. हांव तो जो हांव आसा. देवाचो स्वयं ताच्या नांवान रेवडलेलो आसा. पयलें नांव जें देवान मोइसेसाक दिलें तें नांव उच्चारूंकूच जायना. ताणें म्हटलें, हांव म्हाका इतलेंच म्हणूंक जाता. आनी ती चुचुरांची गोट. पूण ताणें म्हटलें, हांव तो YHWH. तें उतर उच्चारूंकूच जायना, कित्याक तातूंत स्वराचे अक्षर नांत. तुज्यान म्हणूंक पासून नेजो देव कोण तो. देव आमचे कीन इतलो उंच आसा की तो कोण आमच्यान म्हणूंक जायना. आमी फकत जाणो तो चड बरो, की तो अजापांचो, की ताचे शक्तीन शीम मेरना, मीत मेरना. आनी ताका वळखूंक आमच्यान हें प्राप्त करूं येता. ताका जाय येवन तुजे भितर जियोवप. म्हणजे आमच्यान खोशी बसोन रावूं येता, निराशी आनी स्वताक चुचुरूंक. आनी तूं जाणा कित्याक कित्याक आमी सारक्यो न्हय ताचेर नियालता. आमी चड रेवरली आसात आनी कितें पळयतात, आमकां कितें भोगता आनी लोक कितें म्हणटा. आमी ताचेर चड चिंता आनी देवा विशीं फावो तितले चिंतिनात. मागीर तूं जाणा आमी चिंतात, बरें हाचो जाबा फकत सगलो इगोर्जेंत आसोंक आनी जमातींनी हाजीर जावप.
आनी तुजो न्हय एक जोमातीचो मूज जावप. कित्याक आमकां थंय बरें दिसता. पूण मुकी मुद्दो हो मजबूत जावन रावप. आतां म्हजें आयकात, स्वता तुजे आनी देवा भितर तुज्यान सगलो वेळ खुशाल रावपाक बरें. तांणी ताच्या नांवाक आनी थोडे स्वराचे अक्षर लायले आनी ते जाले याहोवा. उपरांत ते जाले जहोवा म्हणजे दोनी देव. उपरांत तांणी आनीकय मुखार व्हेलें आनी सुरू केलें दुसरी नांवां ताच्या नांवांक जोडूंक, जशें जेहोवा राफा, जाचे वयर आमी उलयतले म्हणजे दोनी देव म्हजो पेकोवपी. देवाचें नांव इतलें म्हत्वाचें की 10 मानामेंतांनी तें आसा. तुज्या दोनया देवाचें नांव तुवें केदींच अशेंच घेलें. आनी म्हाका फकत एक मिनीट घेवंक जाय तुका सांग की गोडजे भायर तुवें देवाचें नांव घेवप हाची मुनी देव अशें म्हणणें न्हय. खरेपणी ते घडयेक लोक देवाचें नांव गरज नासतना बेश्टोच घेता. हाची मुनी ताचें नांव उजार करूंक सुबेन वा गोरेज नासतना. आनी एक भाशेन लोक सगलो वेळ ते कोत्ता चिंती नासतना की ते कोत्तात ते फकत अशेंच म्हणूंक ओ म्हज्या देवा. आनी अजापाची वस्ती ही लोक टॅलिव्हिजनार सगलो लोक टॅलिव्हिजनार जायती जी उक्तापी देवा मानिनान म्हणटात. दर एक पावटी कितें जातोच ती म्हणटा ओ म्हज्या देवा. हें पिशापण न्हय, म्हज्या देवा. आनी तुवें आतांच म्हटलें तुका देव म्हणटा ताची खबरूच नाका. आतां म्हज्या देवा तुका प्रश्न आसा म्हूण. आनी तें म्हणोंक तांकां कांय ना, तांकां ताचो अर्थूच ना. तें एक म्हणपाची चाल जाल्या. म्हणटोच त्या बद्दल आनीक चड उलोवप करिना. पूण म्हाका दिसता आमी चिंता तितलें सादें काम न्हय तें. आनी म्हाका तुमकां फकत उत्तेजन दिवंक जाय जाणो जावंक त्या नांवान शक्ती आसा म्हूण. आतां ही सगळीं जेहोवान विणलेलीं नांवां जेजूच्या नांवान गुटलायलेलीं आसात. गरज ना आयज आमकां ती सगळीं जाणो जावंक सोडून अभ्यासा खातीर. कित्याक आमचे कडेन सगळे नांवान की व्हरतें नांव आसा की जेजूच्या नांव घेतो सगळीं दिमेर पडटलीं. ताचें नांव देव म्हणजे सगलें. जेजू सगलें जेजू आमेन. तो जेरूल आमकां तें नांव उजार करूंक नाका सुबें आनी गोडजे विने. पूण आयज म्हजो हेतू आसा थोडो वेळ घेवन आनी तुजे थंय कसल्यो वस्तू वयर उलोवप करूंक. हांव चडशें आनी केदनीच पुरी शिकोवन दिना, पूण म्हाका खरेंच दिसता ताची गरज म्हूण. आनी तें फकत जेहुवा रापा दोनी देव आमचो पेकोवपी. आतां 3 जॉन 2 म्हणटा प्रितीच्यानो हांव सगल्या परस आवंडेता की तुका येस मेळपाक आनी बरी भोयलायकी जसो तुज्या आत्म्याक येस मेळटा. आतां आमी जाणो की आमचो आत्मो कुडी परस एकदम चड म्हत्वाचो आसा म्हूण. तर पयले आनी चड म्हत्वाची वस्त आमी करूंक जाय ती आत्मिकायेन वाडोवंक. गरज आमी देवाच्यो दादले आनी अस्तरोजांक न्हय ल्हान मातशी भुरगीं परी आमी देवा थंय वाडोवंक जाय. पूण ताची काळजी घेतल्या उपरांत देवाक जाय आमकां दिवंक हेर भायले फळ. 2 वस्तू ज्यो ताका जाय तुका दिवंक तुज्यो गरजो पुऱ्यो करूंक येसवंत जावंक न्हयच फकत येसवंत जावन पूण बरोवन वतोवंक तुज्या रोकाक आशिर्वाद दिवंक. आनी म्हजे लागीं घडटा ते परी सोंपें करून सांगता देवाक जाय आमकां बरें दिसोंक. म्हणजे हाचे लागून आमी अजाप जाल्या बरें जाका जाय म्हाका बरें दिसोंक जाल्यार हांव इतलें उदास कित्याक. बरें त्या बद्दल आमी उलयतल्या. सुटका 15:23. तूं जाणें म्हाका ताची सगळीच गरज ना. म्हाका दिसता हांव उमेदीन आसा. म्हणटात तुमी सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक चिंतान आयकत जाल्यार ताच्या दोळ्यांनी मुखार नित्य करीत जाल्यार ताच्यान हांगा बसून आयकतात जाल्यार तुजें पोन गरम जाय सर. पूण तूं थंय भायर वचून तूं आयकता तें करिना तर तुका कांय फायदो येवपाक ना न्हय. पूण तुज्या जिवितांत कांयच बदलूप जावपाचें ना. आनी खरी परी दर एक पावटी तूं इगर्जेच्या दारांतल्यान भायर सोदता गरज तुवें तुजें मन नीट करूंक. आयज सगळें कितें तर शिकल्या जें हांव शिकल्या तें हांव म्हज्या जिवितांत वापरतलीं.
तर ज्यो तूं चिंतान देवाक आयकत जाल्यार आनी ताच्या दोल्या मुखार नीट तें करीत तर, आनी जर तूं आयकोन ताचें मानामेन पालीत तर आनी ताचे नेम राखशी तर, ताणें म्हटलें हांवें इजिप्तकाराचे पिड्यार धाडलेल्यो तसले हांव तुमचे धाडचो ना, कित्याक तुमचे पिडींतलो बोरी कोत्ता तो सर्वेस्पर हांवूच. बरें, तर सगळीं आतां एक वस्त समजून घेवया. जेजू आमचो दोतोर. हांव दोतोरा पासो देवाक आर्गां दिता, आमी वखदां पासून आर्गां दिता, ती न्हय जाल्यार हांव मरपाची. पूण देवाक कुशीन दवरल्यार आमी चड व्हडली चूक कोत्ता आनी सोत मानता. हांव सोत मानता देवान वैजकी बुद्धी दिल्या, आनी हांव सोत मानता की देव बऱ्या दोतोरांक अजापांची बुद्धी दिता की कामां करूंक तांकां करूंक जातात. हांव सोत मानता देव ताच्या हाता वरवीं काम कोत्ता म्हूण. आतां तूं दोतोरांक तुका आदार दिवंक आनी वखदांक तुका आदार दिवंक चे पयलें देवाचो आदार मागल्यार बरें. आनी तूं ताका म्हूण हांव जाणो ताच्यान म्हाका आदार दिवना जो तूं म्हाका दिनाय जाल्यार. खरेपणी ती म्हाका कितें दितली तातूंत हांव मरपाचो जर तुजो आदार नासलो जाल्यार. तर तूं कितल्या दोतोराशी गेल्यार परवाना दुसऱ्या आनी कितें तुवें केल्यार पासून म्हाका जाय तुका बरोत हें बुंडेर हाडूंक. हांव दोनी देव तुका पेकोवपी. देव तुजो दोतोर. देवाचें उतर तुजें उतोक पेकोवपाक तुज्या पुऱ्या आंगाक, न्हय कोडी पूण मोनांक, भावनांक, तुडवांक, समाजाक. मुन्यो 4:20 म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगता. ताचेर चीत दी, सोत्रायेन म्हजी उतरां आयक, तांकां तुजे नदरे भायर दवरी नाका, तांकां तुज्या काळजान बाळगून दवर, कित्याक जांकां ती मेलतात तांकां ती जिवीत आनी सगळ्या मनशा कालाक भलायकी. बरें, तो देवाचें उतर वखद कशें, आनी एक भाशांतर म्हणटा की उतर एक वखद. तर चेरूल एक वस्त जी तुवें करूंक जाय ओदीक करूंक, तुका पेकोवनी जाय जाल्यार वो तुवें हें आनीक एक पावल मुखार व्हरोंक चिंतल्यार आनी पवित्र भलायकीन चलची. तुमकां कितल्या जाणांक हे बाबतींत ओदीक मेलोंक जाय दिसता आनी न्हय फकत पेकोवनी पूण फकत पवित्र भलायकीन चलोंकशें दिसता. बरें, आमी मुखार वचोंक जाय, न्हय फकत पाटी सरोंक. आमकां नाका फकत एक प्रश्न घेवन तो सुटावो करूंक आनी एक प्रश्न घेवन तोवूय सुटावो करूंक. गरज आमी चडशें मुखार सरोंक जेन्ना आमी करतात जें कितें वेलें आदी करूंक जाय तें खात्री करूंक की आमी उमक्याच भागान मजबूत आसात. तर तुका पेकता तितलें बरें म्हाका दिसता. तुजें बॉल म्हजेर आसा, तुजी शक्ती म्हजेर आसा, आनी दर दिसा हांव सगळ्यांच वाटेनी बरो आनी बरो जायत वेता. हांव सोत मानता देवाच्या पेकोवपाची शक्ती ह्या वेळार म्हजे भितर आसा. हालेलुया. बरें, घडयेक आमकां दोतोराशी वेचें पडत आनी वखदां घेवची पडत, पूण सगळ्याकीन चड म्हत्वाचें आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय आनी ताचो पेकोवपाची शक्ती आमच्या जिवितान मागूंक. जेजू आमचो पेकोवपी आनी तातूंत आमी विस्वास दवरूंक गरज की ताका जाय आमच्या सगळ्या गरजांक पेकोवंक. आयज आमी तुका भेटयतात एक कॉन्फिडंट वुमन डिवोशनल. आतां ह्याच वेळार तुज्या पेकोवणे खातीर हांव मागणें कोत्ता. बापा, आमी तुजेर विस्वास दवरता आनी आमी सोत मानतात तुवें जेजूक धाडलो म्हूण आमच्यो पिडावो बऱ्यो करूंक, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमच्या दर एका भागान जिविताच्या आमकां परत भलायकी दिवंक. तुजें उतर अशें म्हणटा ताचे उद्देशी आमी पेकोवन बरीं जातात. बायबलींत सगळ्याक आमी पळयतात बरयलेलें जेजून पिडेस्तांक बरें केल्लें आनी हांव सोत मानता की तो तसोच काल आसा आयज आनी फाल्यां. ताणें म्हटलें आमी पिडेस्तांक पासत मागणें करूंक जाय. देखून आयज हांव सगळ्या पासत मागणें कोत्ता जी पळयतात, जी दुयेंत आसात, पिडा, दूख तुमचे कुडीन. हांव मागता ह्याच वेळार देवाचे पेकोवपाचे शक्तीचो अनुभव तुका मेलोंक की तूं तुज्या पेकोवणेक ताचेर विस्वास दवरता आनी त्यो दुखी आतां नोपयत जावन वो दर दिसा टिके तूं भावार्थान उबेन रावन सोत मानता की देवाचे पेकोवची शक्ती ह्या वेळार तुजे भितर वावुरता. तर एक पावटी हांव म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बरीं जायात. आनी बापा, हांव तुका दिनवासता तूं आमचे कुडीन वावुरता म्हूण आनी तूं जेजूच्या नांवान आमची वाकानी मानून घेतलो. आमेन. देवाचो आशिर्वाद आसूं. बरो दीस हांव येता.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटा. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाता. आमी बुकेलांक जेवण दिता, गरिबांक न्हेसोन दिता आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगट्टा. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करून.